नमस्कार. पंचामृतात स्वादास्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार मडगांव हांगासरल्या चाट डी हट्टी ह्या कॅफेन. आमच्या आजच्या शोचेर एक अशी गॅस्ट येवपाची आसा जिणे दाखवून दिला की किचनान जावपी रुचीक असे पदार्थ हे फक्त किचना पुरतेच मर्यादित उरना, पण तिच्या मनान जर ती हाडीत जाल्यार ती जगभरान ती आपली रूच पसरोवंक शकता. एक अशी गेस्ट जिणे दाखवून दिला की होम मेकर ते एक फूड ब्लॉगरचो प्रवास हो कितलो चॅलेंजिंग आसूं शकता आणि ते कितल्या बऱ्या तरेन ती फुडें येवं शकता. जाणून घेवया आज तिची फुडी सायड आणि तिची इन्स्पायरिंग स्टोरी. तुमकां जाणून घेवपाक जाय की आजची आमची गेस्ट कोण ती, पळयात तर. फ्रेंड्स सगळीं कशीं हाय? एज इज जस्ट अ नंबर अशीच आसा आमची आयची गेस्ट, जंय सोशल मिडियाचेर तरणाट्या व्लॉगर्सांची गर्दी आसा. थंयच ती ट्रेंडिंग करता आपल्या डिलिशियस कुकिंग आणि रेसिपींक लागून. दॅट गोवन लेडी वा गोंयची लुईज म्हूण सोशल मिडियाचेर फामाद आमची गेस्ट लुइजा फेर्नांडीस. ऑथेंटीक गोवन डिश करप हें तिचें खाशेलेपण. तिचे धुवेन तिचे कलेक उजवाडाक हाडपाक तिका सोशल नेटवर्काचेर हाडली आणि 2022 सावन संवसारभरांतल्या खाणा जेवणाच्या मोग्या मदीं लुइजा दॅट गोवन लेडीन आपली जागा निर्माण केली. गोंयची रुचीक फिश करी अशे तिचे कितलेच व्हिडिओ अस्सल गोंयकारपण दाखयता. जाणून घेवया एका फुडी व्लॉगराची फुडी सायड आमच्या स्वादास्वादाच्या कार्यावळींत. येवकार दिवया आमी आमच्या आजचे सेलिब्रिटी गेस्टाक. त्याने आपल्या रुचीक जेवणाक सगळ्यांकूच आपल्याशें करून घेतला. दॅट गोवन लेडी गोंयचे लुइजा फेर्नांडीस हांकां. कशें आसा तूं? हा बरें. तुम कशीं हाय? बरें आसा. हाय फ्रेंड्स सगळीं कशीं हाय? हांव बरें. म्हाका दिसता ह्याच स्टायलीन म्हाका दिसता आज ते सगळ्या घराघरांनी पाविल्ले आसा आणि सगळ्यांकूच ते आपलेच घरचे कशें दिसता. मोगाळ अशी आमची लुइजा बाय. आणि लुइजा खरेंच तुका ह्या शोचेर आपोवपाक आमकां खूब बरें दिसलें. फ्रॉम अ होम मेकर टू अ फूड ब्लॉगर हो तुजो फूल जर्नी कशी आशिल्ली, कशें जालें सुरवात? सुरवात न्हू हांव पयलें कॅटरिंगाक रांदून वयतालें. पयलें हेल्पर म्हूण रावलें आनी मागीर हांव कुकाचे हितून गेलें. तेन्ना मागीर हांव ते कोविडाच्या टायमार आमी घरा आसलो न्ही, तेदोन हांव घरा आमगे फेस्त आहलें आनी फेस्ताक हांव सान्नां करूंक लागोलें. सो मागीर म्हाका भुरगीं चेडूं म्हणपा लागोलें, मम्मी आयज आपूण तुगे विडियो काडया. हांव म्हणलें विडियो कित्याक काडटा? हांगा बेश्टे काडया, बरें दिसता आपणाक काडपाक. तूं कोत्ती जायते तेंपान सान्नां. मागीर तेणें विडियो काडलो आनी मागीर अशें करून म्हाका म्हणपा लागोलें आपूण तुगे इंस्टाग्राम उगडटा आनी इंस्टाग्रामाचेर घाता. हांवें म्हणलें आतां हे म्हातारे तेंपार आनी कोण आमगे विडियो चोयतलीं म्हातारे तेंपार. आतां भुरगे स्टायल माताय तांकां तेंगे स्टायलीची हें जाय. तर तेणें केलो आनी गायलो आनी मागीर म्हाका जायते लायक येयले आनी जायते लोकांनी म्हाका लायक केलें. तेदोन मागीर हांव थोडे घालपा लागोलें विडियो. आतां तुका आवडपाक लागलें? हय. मागीर म्हाका वाडपान म्हणजे लोकांकूय बरें दिसत म्हूण म्हाकाय उमेद मेळ्ळी. लोकूय म्हाका उमेद दाखोवपा लागलो आनी तेदोन मागीर म्हाका बरें दिसपाक लागलें. आणि चडशे तूं ट्रेडिशनल ऑथेंटीक डिशीज चडशे करता. सो हे सगळें तूं कोणा कडल्यान शिकलें? तुज्या माय कडल्यान शिकलें की आतां शिकलें? माय कडल्यान म्हळ्यार कितें आमगे माय कडल्यानूय शिकतालें. म्हगेली माय सगळी रांदताली आनी मागीर म्हगे माय आमकां मातशें आमी चड जाण आसलीं भुरगीं. मागीर माय कोणें भायर वयली. मागीर आमगे शेजारी आहलोली. मागीर शेजाऱ्यां कडेन येवन आनी हांव तेन्ना 13 वर्साचें आहलें. तेदोन मागीर माय भायर गेली आनी भावणां आहलीं. मागीर तेदोन मागीर मुगे शेजारी म्हाका अशें करून दाखयतालीं. तें मुगे पायन मास हाडलां, कितें नुस्तें हाडलां आनी कितें हाडलां, कितू मसालो घालपाक. मागीर ती दाखोवपा लागली. म्हाका तें मोतीन दवरून मागीर वळ जाता मागीर म्हाका तें रांदपाक उमेद येयली करपाचें सगळें. जेवण करपाक सुरवातीन 13 वर्साचेर आसतना? हय. पण केन्ना चिंतल्लें की आज इतलें फेमस जातलें म्हणून? ना, केन्ना चिंतून नासलोलें. लोकांनी म्हाका सगल्यांनी अशें करून वयर केलां आनी सगल्यांनी म्हाका हेल्प दिलां. म्हणजे मुगे म्हाका उमेद वाडयल्या चड करून हे सगल्या लोकांनी. कित्याक तेंकां मुगे लायक जालें आनी तेणी म्हणजे अशें करून म्हाका उमेद अशी दाखयली. तुका कितें आवडटा जेवणाक? तूं इतले वेगवेगळे डिशीज करीत आसता, पण तुजी आवड कितें? मुगे सदां आवड शीतकडी. इतलें म्हाका जाता. हय, शीतकडी इतलेंच. आनी म्हाका भुरग्यांनी आदार दिलो आनी हें मुखार सरलें हांव. चडशे तुजे विडियोज बी कोण काडटात? व्हडलें चेडूं काडटा आनी तेणें उमेद दाखयली सगळें करपाक.
पण आता तू आता इथले फ्रॉम अ फूड ब्लॉगर तू केटरिंगूय करता आता घरा तू ऑर्डरूय घेता सो तेन्ना कसले ऑर्डरी चडश्यो घेता सगळे आतां म्हाका हांव कितें कूक म्हणटरीची काजरां रांदपा हितून आहलो म्हणटरी म्हाका सगळे डिश येताय करपाक. तुवें कितें केटरिंगची ट्रेनींग बी कितें घेतिल्ली तुवें ना हांवें कांय घेवं ना तें हांव मुगे तकलेन आनी तें कितें करून म्हाका पयलीं हेल्पा आहलो तेदून तें कितें दाखयतालें तें हांव मोतीन दवरतालें कितें करून केलां आनी कितें ती आयडिया रेश मेळ्ळी म्हाका आनी त्या आयडियारेन आतां हांव सगळें मुगे जेवण मुगे आयडियारेन हांव करता आतां. हय आनी तुवें आतां कोणाक भुरग्यांक बी शिकयलां की ना जेवण करपाक? आतां भुरगीं मुगे व्हड चेडूं आहा तेंय कोत्ता म्हाका हेल्प आनी मुगे भुरग्यां दोगांय चेडूं आहा म्हाका ते दोगांय चेडवां शिकलें म्हणजे जेवण कोत्ताय आपूण सगळें कोत्ताय रांदून आनी म्हाकाय हेल्प येयली जाल्यार म्हाकाय हेल्प कोत्ताय सगळें करपाक. आनी हांवें आयकलां तूं सान्नांय खंय बरी चडशी तुका ऑर्डर सान्नांची आसता. हय सान्नांय कोत्ता सान्नां बेश्टी देखून लोक आमगे शेजारी देखून तूं कोणागे ऑर्डर आहल्या म्हाका एक 30 कर म्हाका एक 20 कर अशें करून दिता हांव तेंकांय बी दिता करून अशें करून. सो आमी सदांच म्हणटात की एज ही लिमीट आसपाक उपकारना कितें करपा खातीर आनी आज हे बऱ्या पैकी आमच्या आजच्या गेस्टान प्रूव करून दाखयला की कसलें तुका सक्सेसफूल जावपाक जाय जाल्यार वयाचें बंधन दवरिनासतना आमी फुडें सरूं शकता आनी फ्रॉम अ होम मेकर टू अ फूड ब्लॉगर आनी तातूंत केटरिंगची ऑर्डरी घेता. आज ते गोंयानूच न्ही पण सगळे कडेन आज फामाद जाल्ले आसा सगळ्यांक ते आपल्या घरचेंच कशें दिसता आनी सदांच स्मायलींग फेस आनी सामकी उमेदीन फूल ऑफ एनर्जी आनी आज तूं आमचे सगळे पळोवप्या खातीर खंयचो तुजो डिश दाखोवपाचो आसा? हांव आयज न्हू आटोलूय म्हणटाय आनी थोडे लोक तेका गोडशेंय म्हणटाय. आटोल म्हणलें आमगे गोंयकारांगेली एक फेमस डीश अशी आनी ती पयलीं लोक चड कोत्तालो आनी केदों कोत्तालो जेदों लोकांगे शेत निवतालीं आतां पूण मशिनाचेर निवताय. पयलीं कितें आहा हातीन शेत निवतालीं आनी तें धाडायतालीं आनी तेजे भात काडटालीं. थोडे शेत एसो आसतालें रोखडें तें भात जोडनासलें तेका उबे दवरतालीं 2-3 दीस बी आनी तेदोन ते लोक आमगे गांवचो लोक तें काम कोत्ताले आनी तें काम लोकांक आमगे लोक गोचो ते हे फूड कोत्ताले हे स्वीट डीश कोत्ताली. ही स्वीट डीश एकदम फेमस आहलोली. तूं कोणाकडल्यान शिकलें हें करपाक? ही आमगे मांय कोत्ताली आनी मुगे शेमाई आहलोली शेमाई कोत्ताली. पारंपारीक डिशीज आसा ते चडशे आमच्या जाणटेल्यां कडल्यानूच आमकां शिकपाक मेळटा आनी आज तीच पारंपारीक डीश आज आमकां लुइजा दाखयतले. सो आमी पळोवया ती कशी करपाची ती. आतां न्हू आटोल करपा पासत रायस उकोडून घेयला हेजो बॉयल रायस ओके आनी चोण्या दाळ उकोडून घेयल्या आनी गोड घेयलां हें जावन हांव उशीं गोड ओके आनी हें माडां गोड चॉपिंग करून घेयलां आनी मीठ घेयलां ओके आनी खोबरें घेयलां सोय नाल्लाची आनी एलचे पावडर घेयलां. आतां हे दिसांनी पातळे पान मेळनाय तेका लागून हांव एलचे पावडर घेतलें. ही दाळ आनी न्ही थोडें उदक घातां चण्याची दाळ आमी घेतल्या. हय चण्याची दाळ उकडून घेयल्या कित्याक तेजेरूय टेस्ट आहा तो सगलो ओके आनी हे हांवें बॉयल घेवन घेयलां हेजे उकडे तांदूळ तेय बी बॉयल करून घेयल्या. पण हे धवे घेतला तुवें? हय धवे ते ब्रावनूय मेळटाय. आनी हेका क्वॉन्टिटी कशी घेवपाची आमी अंदाजान काय कितें क्वॉन्टिटी? हय ते न्हू आतां तुवें एक बॉल समज हे घेयलो न्ही बॉयल रायस घेयले तुका सुबेज दाळ जाय जाल्यार एक बॉलो तुज्यांनी दाळ घेवपाक जाता ओके. सोय घालता कित्याक सोय शिजोवन तेज न्हू बरो टेस्ट येता. हय तितून टेस्ट येता आनी आतां न्हू हांव गोड घातां तें माडांचें आनी पंचामृता गेले उशीं गोड आहा तें दोनी घालपाचें. हय दोनी घालपाचें. तें न्हू सारकें उदक न्ही तेगे सुकोवन येवपा जाय. मातशें तें गोड तें मेल्ट जावन मागीर तेजे गोडा टेस्ट येता तेजेर न्हू तें मागीर बरें जाता अशें करून. आनी तोपर्यंत धवळीत रावप? हय धवळीत रावपा जाय कित्याक तें उदक आसना न्ही तें उदका लागून तें मागीर पोंदा लागता तेका बरो वास येता हाता आसतना तो एलचे पावडर तो इल्लो घाता. आनी बेस्ट पार्ट लुइजाचो की तितलें तें जेवण फास्ट कर तितलें उलयताय तितलेंच बरें तें जेवण करता उलयता तुका आतां संवय जाल्या न्ही जाल्या कित्याक
चड तशें म्हूण म्हाका कित्याक तूं बडबड बडबड करीत रावता म्हणे लोक मागीर बेजार जाता सांगया तेंकां कितें हें उदक सारकें सुकोवन येयलां आतां मुगेली जालें ओके आतां हांव तें केळी पानांचे घालपा हाडा इकडे सेट करून घेवपाचें हय तें बरें करून सेट करून घेता आनी तें मातशें सुकपा जाय तें आनी सेट जावपाक टायम कितलो लागता हेका मागीर एक न्हू आतां एक 10 मिनटां भितर हें सेट जातलें मातशें न्हिवपा जाय तें आनी गरम आसतना सेट जायना थंड जालें की ना तें बरें करून काट करून खावपा मेळटा ओके हें मुगेलें आटोल आतां रेडी जालें आटोलूय मुठाय व्हडलो गोडशेंय मुठाय आतां मुगेर आतां मातशें तें निवोवन दवरता आनी मागीर काट करून हांव तुमकां दाखयतां ओके सो आमचे फर्स्ट सेगमेंट जे आसा स्वाद डिश हे सेगमेंटान आमचे रेसिपी हांगा तयार आसा आटोल करून दाखयला आमकां लुइजान आनी ते थंड जातले मागीर ते आमी कट करतले आनी आमच्या शेवटच्या सेक्शनान आमी ते खातली तेजो आस्वाद घेतले आमी सो आमचे पयले सेक्शन हांगा सोंपता सो आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी मेरी भी कुछ डिमांड है एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड where food is fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आनी आमी आतां पावले आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता आमचो खेळ टायम आनी आमचे बरोबर आसा आमचे आजचे गेस्ट लुइजा द गोवन लेडी आनी ताचे बरोबर आमी हो खेळ खेळटली जेवण करपाक सारके एक्सपर्ट ते सो आमी ताका जेवणाच्याच बाबतींत मातशे आज एक खेळ खेळपाचे आसा पण ते मातसो वेगळ्या तरेन पण ताचे पयलीं खुबश्यो गजाल्यो आमच्या लुइजा कडेन उरल्या आनी ते खूब बरें उलयता सो म्हाका तेगेलें बरें उलोवपाक बरें दिसता एक पासून उलयता सदां म्हाका सांग तूं जेन्ना फर्स्ट पोस्ट केलो तुजो खंयचो जो फूड पोस्ट आशिल्लो तो खूब व्हायरल जाल्लो कितें केल्लें तें नाचण्या तिजान म्हणटाय तें नाचण्या तिजान? हय तें रागी तिजान ताका सगळ्यात चड यूज हांवें तें दाखयलो न्ही हांवें म्हणलें जायत्या लोकांक कितें जाता भुरग्यांक घालपाक जावं व्हडल्यांक दिवपाक तें तिजान आमी ल्हानू आसता सोन तें आमकां मागीर ती आमगे करून दिता घटसाण सारकी हय. आनी तूं सुद्दां हरशी घर आनी किचन हे सांबाळटाले की कितें आनी कितें करताले ना आनी घरानूच चडशे पण जेन्ना घरांतल्यान भायर सरून तुका सगळे लोक वळखपाक लागले खंय गेले की ना अरे लुइजा दॅट गोवन लेडी अशें म्हणून तुका वळखता तेन्ना तुका आतां कशें दिसता आनी बरें दिसत म्हाका आतां हांव खूंय वच मडगांव वचो आनी खूंय वचों कोण ना तरी म्हाका मेळटाय आंटी तूं यूट्यूब कोत्ती न्हू आंटी न्हू रेसिपी दाखयत न्हू हांव ट्राय कोत्ता तुगे रेसिपी आमगे बरें जाता हांव म्हणटा थँक्यू करीत रावाय ओके सो आमी आतां आमचो खेळ टायम सुरू करुया हांगासर हांवें लुइजाक वेगवेगळी इमोजीस दिल्या भितर एक डीश ताणें गॅस करपाक जाय सो पयली आमची इमोजी आसा त्यो पळय कितें तें नुस्त्याक सांगो चिली आनी खोबरें सो खंयची आनी डीश तीच आमची फीश कारी येस रायट ओके सेकंड कुल्ली आहा आनी लसूण आहा चिली आहा आनी खोबरें आहा कुल्ल्यांचें शाकशाकें रायट साकर आनी तूप
घी आणि केळें बनाना सो बनाना शेक परत एक फावटी ट्राय कर. साखर आणि तूप आणि केळें घालून खीर केळ्यांचो ओके गॅस सारकी करूंक ना पण केळ्याचो हलवो. हलवा. ओके ओके फुडले. आणि चिकन आणि खोबरें आणि एग घालून असं शाकोती चिकन शाकोती फेमस डिश गोंयची. एग घालून म्हणून हांव मातशें घुसपलें की तें कातलें सारकी गोंयचे फामाद सगळ्या लोकांक आवडटा. ओके मातशे खंय तरी वेगळेच कडेन पावले. रस ऑमलेट. रोस आमलेट ओके ओके आणि शेवटचे राईस पुलाव चिकन ते प्रॉन्स पुलाव. ओके राईट. ओके सो लुईजा खूप बरें खेळा आणि त्याच्या ह्या गेमी खातीर ताका मेळटा चाट डी हट्टी ह्या कॅफे कडल्यान एक फूड वाउचर रिक्वेस्ट करता. चाट डी हट्टी ह्या कॅफेचे ओनर गौरीश नायक हांच्यानी आमच्या आजच्या गेस्टाक त्यांचो वाउचर दिवचो. थँक्यू. ओके सो लुईजा खूप बरें जेवण करता सगळ्यांकूच खबर आसा पण त्याची केटरिंगूय ते घेता. सो तुमकां जर तुमची ऑर्डर्स आसा तुमी तेजे कडेन दिवं शकता. बाणावले रावता ते सो तुमची ऑर्डर्स तेजे कडेन दिवं शकता आनी बरें आनीक टेस्टी जेवण तुमी तुमच्या ओकेजनाक सगळ्यांक दिवं शकता. सो आमचे खेळ टायम हो सेक्शन आमचो हांगाच सोंपता आनी आतां आमी लुईजा खातीर एक स्पेशल डीश करतली आनी हांगासरले चाट डी हट्टी ह्या कॅफेचे शेफ तांचे खातीर स्पेशल आज चाट करपाचो आसा. तो खंयचो पळोवया आनी वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता आमचो तडका विथ शेफ. तडका विथ शेफ ह्या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा चाट डी हट्टी ह्या कॅफेचे शेफ अमन आणि अमनान आमकां लास्ट टायम रगडा पॅटीस करून दाखयल्ले आनी आज तो आमच्या खातीर आनी कितें स्पेशल घेवन आयला. सो अमन तुका येवकार परत. आणि आज कितें स्पेशल? आलू पापडी चाट. आलू पापडी चाट. ओके वेगवेगळे तरेचे चाट तूं करीत आसता आणि खूप लोक येता हांगा लोकांक आवडटा. आमी खूब फावटी हांगा टेस्ट केला आनी एका पेक्षा एक सुपर्ब चाट सांगा मेळटा आनी आज आनी एक स्पेशल हांगासर आमी चाट पळयतली तो आलू पापडी चाट आनी आय एम शुअर की होय सगळ्यांक आवडटा आनी आमची आजची गेस्ट आसा तांकांय डेफिनेटली हो आवडटा आसतलो. पयलें मॅश घेवपाचें. बटाटून कितें घातला तर आनी पोटेटो ओन्ली बॉयल ना बॉयल पोटेटो आनी मसाला इन्ग्रेडियंट मसाले घालून. सो ही टेस्ट आपल्याक जाय ती तूं घालूं शकता म्हणजे जाय ते मसाले घालून. हेजे टोमॅटो टोमॅटोज बारीक चॉप केले. चाट मसाला मॅजिक मसाला मॅजिक मसाला ग्रीन चटणी आणि ग्रीन चटणी आमी करतात ती गरम करतात सेम गरम Same. करतात सेम. इमली चटणी इमली चटणी म्हणजे इमली आणि भितर जॅगरी असता म्हणजे भितर. हा स्वीट कर्ड स्वीट कर्ड. हे जाले आतां आमच्या पापडी चाट. तांकां करतले आलू चाट. ओके सो पापडी चाट आमचो हांगासर रेडी आसा. आतां आलू चाट डायरेक्ट बटाटे फ्राय करून भितर टोमॅटो आनी कांदे बारीक केल्लो चाट चाट मसाला मॅजिक मसाला मॅजिक मसाला ग्रीन चटणी इमली चटणी आता मिक्स करपाचें. आतां हेजे वयर घालपाक. सो कोणाक अशें जाल्यार अशें खावं शकता आवडटाले. ओके शेव मागीर गार्निशिंगां पोमोग्रेनेट चॉप कोरिएंडर आनी चॉप कॅरेट बीटरूट. ओ मातशें गार्निशिंग आनी दही. दही. सगळ्या लोकांचो फेवरेट खेळ हो आलू पापडी चाट आणि हांगासर अमनान आमकां
फटाफट हो करून दाखयला सदांच तो आमकां असो चुटकियो बी आमकां वेगवेगळे चार्ट दाखयता आनी आज आनी एक स्पेशल आमच्या आजच्या गेस्टा खातीर थँक्यू सो मच तुवें आमकां हो आनी एक फावटी बरो एक चार्ट दाखयलो थँक्यू सो मच आणि आमचो तडका विथ शेफ हे सेगमेंट आमचे हांगा सोंपता घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटात तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आणि आम्ही आता पावले आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटात जे आम्ही आस्वाद घेतली आमच्या आजच्या दोन्ही डिशिसांचो आणि लुईजान आमच्या खातीर स्वीट डिश केला जे आम्ही आता खावपाचे आसा आणि त्याच्या बरोबरूच हांगासर चाट डी हट्टी ह्या कॅफेचे स्पेशल हांगासर एक डिश आमच्या मुखार आसा तो म्हणल्यार पापडी आलू चाट आणि ते आमचे गेस्ट टेस्ट करून पळोवन सांगतले की हे कशें जालां ते बरें लागता खट्टा मिठा सगळो स्वाद खट्टा मिठा स्वाद सारको सगळो तेडे ओके लुईजा खुबशे जाणां यंगस्टर्स आसा किंवा बायलां आसा जांकां जेवण करपाक आसता की खूब कठीण काम कशें सो तुजो एडवायस तांच्या खातीर कितें जी न्यू बिगिनर्स आसा म्हणा जी आतांच थोडी आपली फॅमिली स्टार्ट करता तांकां जेवण करपाक जाय सो तांच्या खातीर तूं कितें एडवायस दितलें हांव तांकां सांगूंक दिता तुमी ट्राय कराय आनी मोगान कसली रेसिपी आपणागेली ट्राय कराय आनी एक पाटी बरी जाली ना वो चुकोली कितें जालें परतून ट्राय कराय तुमगे होप सोडनाकाय आनी तुमकां जेवण रांदून तुमी रुचीचें जेवण जेय वाव नायस म्हाका दिसता आमच्या बरोबर अशे एक्सपर्ट आसा जेवणाचे जे एक परफेक्ट एडवायस सगळ्यांक दिवंक शकता कित्याक तेजो हार्डवर्क आनी तेणें केल्ले वेगवेगळे डिशीज आज सगळ्यांच्या घरांनी पाविल्ले आसा सगळ्यांक ते करून पळयतात ताका तितलोच रिस्पेक्टूय दितात आनी म्हाका दिसता परफेक्ट कॉम्बिनेशन आमकां आज गेस्ट मेळ्ळा सो आमची चाट डी हट्टीची स्पेशल चाट तुमी टेस्ट करून पळयलो आनी आतां आमच्या हांगासर बस ते ट्राय करून पळोवन सांगतले आमकां की आज तुवें केल्लो डीश कसो जाला तो सो आमकां हे सेट करून घेवपाक चड टायम मेळूंक ना ताका लागून ते अजून बरे सेट जावंक ना सो तुमी जेन्ना घरा करतली तेन्ना तुमी परफेक्ट सेट करून हे खावं शकता सो लुईजान सांगला तशें परफेक्ट ताका एक केकचे पीसीस करता तशेंच पीसीस जाल्यार फ्रिजान घालपाक टेस्ट करून सांगा तुम्ही ही सेम टेस्ट आसा की ना ती म्हणजे जे तुमी म्हणटाले ऑथेंटीक टेस्ट सामकी गोवन टेस्ट लागली जे आमी पयलीं करताली तितली तुमकां याद ना पूण तरी पूण म्हाका सारकी गोवन टेस्ट जी घरा कडेन करता तशी लागली सामकी सो बेस्ट आसा खरेंच व्हेरी टेस्टी आनी भितर ते उकडे तांदूळ आनी तातूंत ते माडाचे गोड अमेझींग टेस्ट कॉम्बिनेशन बरें आसता बरें लागता ते सामकें बेस्ट आनी म्हाका अशें सेट जातले पळय तेन्ना आनीक बरें लागतलें खावपाक पीस सो आमचे आजचे शेवटचे सेगमेंट आस्वाद जे आमी आस्वाद घेता सो आमी आस्वाद घेतलो आनी खरेंच टू गूड लुईजा खरेंच खूब
रुचीक अशें केलां तुवें, व्हेरी टेस्टी. आनी हांगासर आमी तर हे चाट खायत आसता, स्पेशली आमी येता हांगासर आनी वेगवेगळे चाट्स आमकां खावपाक मेळटा आनी ते सदांच एका पेक्षा एक बेस्ट आसता, टू गूड. आनी आमची आजची गेस्ट बिजी आसता, एक तर तिचे युट्यूबाचेरूय ती विडियोज करून घालता, तातूंत ती इन्स्टाचेरूय आसता आनी तातूंत ती ऑर्डरूय घेता केटरिंगचे. सो तुमी चिंतूं शकता की कितली बिजी आसता, तरी आसतना ती वेळ काडलो आमच्या खातीर आनी ती स्पेशली आयली आनी ताच्या बरोबर आमच्या बरोबर इतल्यो बऱ्यो गजाल्यो केल्यो आनी तेजी ती उलयता तेच आयकून सामकी ती काळजान बसता. खरेंच बरें दिसलें. आनी तूं मुद्दम आयली ताका लागून तुका एक हॅम्पर आसा फ्रॉम पंचामृता. रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसात आनी आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो हॅम्पर दिवचो. थँक्यू व्हेरी मच. ओके. आनी हांवें पंचामृताले न्हू प्रोडक्ट यूज केल्ले. थँक्यू व्हेरी मच तुमकां. आमचे कितलेशेच पळोवपी आसा जे आज तुजे कडल्यान इन्स्पायर जाल्ले आसा, सो सगळ्या पळोवपां खातीर एक मॅसेज तुजे कडल्यान. हांव न्हू एक तुमकां मॅसेज दिवपाचो दिता. कसलेंय तुमकां काम करपा जाय वो रांदपाक वो कितेंय तुमी फूड सरपा जाय जाल्यार तुमी फाटीं रावनाकाय, तुमी फूड सराय. एज आहा म्हूण आमी जाणटी जालीं, कित्याक हांव पयलीं चिंतालें आनी चेडवा सांगतालें हांव जाणटें जालां, मुगे आनी विडियो कोन्नाका आनी अशें म्हूण. तर तुमी ते म्हजे भाशेन चिंतनाकाय, म्हजे भाशेन फूड सराय, मुखार सराय आनी एज चोयनाकाय, पूण तुमगे उमेद दाखोयाय लोकांक. ही हांव एक तुमकां मॅसेज दितां. तुमी उमेदीन फूड सराय सगलीं. थँक्यू. लुइजान दिल्लो हो सुंदर असो मॅसेज की एज इज जस्ट अ नंबर. हे आमी होच मॅसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपयता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा. चाट दी हटी ह्या कॅफेचे ओनर गौरीश नायक हांकां, जेंच्यांनी आमकां हांगासर सगळें अरेंजमेंट करून दिली. सदांच ते आमच्या बरोबर आसा, आमकां बॅकअप दिता. थँक्यू सो मच. आनी तशेंच लुइजा, थँक्यू सो मच. तुका थँक्यू म्हणपाक म्हाजे कडेन उतरां कमी पडटा. तूं खरेंच खूब मोगाळ म्हणू शकता आमी आनी तुजो मोग तूं असोच पसरयत राव तुज्या जेवणांतल्यान. खरेंच देव बरें करूं तुका. थँक्यू सो मच. फुडल्या भागान मेळुया अशाच आनी एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर. तांची इन्स्पायरींग स्टोरी पळोवया, तांची फुडी सायड पळोवया. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.